फाटल्यान पळयता हो मायनिंग कोणे मायनिंग स्टॉप बाय बीजेपी हो मायनिंग जो आसा हो बीजेपीच्या सरकारान 2012 बंद केलो आणि हे आम्ही म्हणना हे बीजेपीचो एक्स चीफ मिनिस्टर लेट श्री मनोहर पर्रीकर तो आपण म्हणटा की मायनिंग आपण बंद केली सुप्रीम कोर्टान बंद करूंक ना हांव तुमकां एक व्हिडिओ दाखयता तो व्हिडिओ तुम्ही प्लीज आयचो How are we going to control the mining mafia? In Singam, it was easy to tell. Life is not Singam. They have already stopped mining. That the court has stopped it. No, I stopped it 1 month before Supreme Court decided on it. I stopped it 1 month before Supreme Court decided on it. I stopped it 1 month before Supreme Court decided on it. तुम्ही ऐकला आसतले तेका जेन्ना प्रश्न येता 2012 की मायनिंग कोणे बंद केली सुप्रीम कोर्टान बंद केली जाल्यार तो सांगता ना मायनिंग आपण बंद केली सुप्रीम कोर्टान बंद करच्या 1 महिनो पयलीं म्हणल्यार ही जी मायनिंग जी आयज बंद पडली आणि तेका लागून लाखांनी फॅमिलीज जे आयज तेंचे लायव्हलीहूड लॉस जाले जे अक्षरशः भिकेक लागले जेंका आपले भांगार विकचे पडले लोनान पडले ट्रक पार्क करून घरा फुड्यान दवरचे पडले शॉपां बंद करची पडली गॅरेजी बंद करचे पडले हॉटेलां बंद करची पडली जेंचे नोकऱ्यो गेले जेंचे लायव्हलीहूड गेले ते प्राउडली बीजेपीचो पयलींचो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर प्राउडली सांगता की गोंयान मायनिंग आपण बंद केलें सो हेच्या वयल्यान जे लोक बीजेपीक वोट मारता मायनिंग बेल्टांतले तेंच्यांनी विचार करपाक जाय की आयज जेन्ना तुम्ही बीजेपी वोट मारता तेन्ना तुमच्या घरातले जेवण काढून ह्या बीजेपीन घेतले तुमच्या घरातल्या भुरग्याची नोकरी काढून ह्या बीजेपीन तुमच्या घरातल्या तुमच्या फॅमिलीचे जे पोट असले ते पोट ह्या बीजेपीन मारले आणि ते प्राउडली नॅशनल टीव्हीचेर सांगता की मायनिंग आपण बंद केली सुप्रीम कोर्टान बंद करूंक ना आता फुडली फाटल्यान जी स्लाइड तुमकां दिसता 3/11/2011 या दिसा नोव्हेंबराच्या 3 तारखेक इन 2011 या वर्सा बीजेपीन एक मेमोरेंडम केले तेन्ना गोंयान काँग्रेसचो सरकार आसलो सेंटराकूय काँग्रेसचो सरकार आसलो दोनूय काँग्रेसचे डबल इंजिन असले तेन्ना बीजेपीन एक मेमोरेंडम केले प्रेसिडेंटाक आणि हे मेमोरेंडम त्यांच्या बीजेपीचो ऑफिशियल वेबसाइट जी आसा तेजेर आयच्या दिसा पासून ते प्रेजेंट आसा ते तुम्ही वाचपाक शकता आता मेमोरेंडमान तेंच्यांनी एक 2-3 पानाचे मेमोरेंडम केले भितर तितून तेंच्यांनी सगळे बरयले की गोंय एक मायनिंग एक्सपोर्ट मायनिंग हब म्हणून एक देशाचो 60% मायनिंग आयर्न ओर जे एक्सपोर्ट जाता ते गोंयच्यान जाता आणि गोयचे तालुका स्पेशली आमचे बिचोली तालुका सांगे तालुका केपें तालुका आणि आतांचो सावड्डे तालुका धारबांदोडा हे सगळे मायनिंग बेल्टाचेर मायनिंगेचेर डिपेंडंट आसा हे तेंच्यांनी भितर बरयला आता तेंच्यांनी एक पॅरेग्राफ बरयला तो पॅरेग्राफ तुमकां मुद्दाम वाचून दाखयता ते पॅरेग्राफान कितें बरयला हे लोकांक कळपाक जाय की 2011 बीजेपीन गोयची मायनिंग कशी बंद घातली तेन्ना बरयला ऑन बिहाफ ऑफ भारतीय जनता पार्टी seek to draw your kind attention to the massive illegalities perpetuated by the current Congress regime led by Mr. Digambar Kamath, destroying and butchering the serene beauty and ecology in the state of Goa. This illegality assumes serious prominence as most of the ministers in the cabinet, Mr. Digambar Kamath including himself and also the Goa Pradesh Congress Committee President, Mr. Subhash Shirodkar, all involved in the unprecedented loot of Goan wealth, which according to the documents collected by the Bharatiya Janata Party goes to the tune of whopping rupees 25,000 crore. बीजेपी लेटर करता प्रेसिडेंटा भितर नावा घालता ते काँग्रेस तेन्नाचो काँग्रेसचो चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत तेन्नाचो पार्टी प्रेसिडेंट सुभाष शिरोडकर आणि हे
घोटाळा करता कितलो 25,000 कोटीचो म्हणून ते लेटर करता आणि प्रेसिडेंटाक सांगता की हेचेर एक्शन जावपाक जाय. आता जर फुडें आमी पळयत आनी एक पॅराग्राफ तेंच्यांनी बरयला. Under all the above mentioned categories, the estimated illegal extraction can be valued at approximately to 25,000 crore, which has been done in active connivance with politicians, especially Congress NCP leaders such as Joki Alemao, Vishwajit Rane, Dinar Karkar, Jitendra Deshprabhu, Subhash Shirodkar, etc. आता परती नाव आसा भितर विश्वजीत राणे आसा, जोकी आलेमाव आणि आज जर आम्ही पळयत हे इम्पॉर्टंट कोणे कोणे ते लेटर साइन केले. आयचो गोयचो एमपी नॉर्थ गोवाचो एमपी श्रीपाद नायक जो 25 वर्सां एमपी म्हणून आसा, तेने हे लेटर साइन केल्ले आसा. तेने मेमोरेंडम साइन करून प्रेसिडेंटाक दिल्ले आसा. आणि आज तोच श्रीपाद नायक जेने मायनिंग बंद केले गोंयांत along with बीजेपी पार्टी, आज तोच मायनिंग बेल्टाक वयता आणि मतांची भीक मागता आणि इतली वर्सां तेंच्याच मतांचेर तो निवडून येता. हे सगळ्या लोकांक कळपाक जाय मायनिंग बेल्टांतले की आज बीजेपीच्या या 1 2 3 4 5 6 7 8 जाणांनी तेन्ना साइन मारली आणि हे मेमोरेंडम दिले. भितर पर्रीकर आसलो, लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसलो, मागीर फ्रांसीस डिसोजा आसलो, गोविंद पर्वतकर आसलो, मागीर वासुदेव म्हणून आसलो आणि संजीव देसाई ट्रेजरर, हे सगळे जाणांनी गोयची मायनिंग बंद केली. आता हो जेन्ना श्रीपाद नायक साइन मारता, हे लेटर साइन मारता आणि सांगता की आपूण प्रेसिडेंटाक सांगता की गोंयांत आयज इलिगल मायनिंग चल्ला, 25,000 कोटीचो स्कॅम जाला आणि ती मायनिंग बंद उडयली. आणि भितर ह्या 3 जाणांचे आयज जे बीजेपीन आमदार आसात आनी मिनिस्टर आहात तेंची नांव आहा. भितर दिगंबर कामत आसा, सुभाष शिरोडकर आसा आनी विश्वजीत राणे. तिगूय जाणे बीजेपीन आहा. आयज मायनिंगच्या परिस्थिती जर पळयत मायनिंग बेल्टान हो सीन जो तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता, उद्ध्वस्त जाल्ले फॅमिलीज, उद्ध्वस्त जाल्ले लायव्हलीहूड, उद्ध्वस्त जाल्ले धंदे. नावा कोणाची आसा? दिगंबर कामत, विश्वजीत राणे, सुभाष शिरोडकर, जे तिगूय जाण बीजेपीन आसात. 2 जाण मिनिस्टर आहा आणि दिगंबर कामत 2022 बीजेपीन गेलो. आणि मायनिंग घोटाळा करपी जे मायनिंगचे जे कंपनीज असले तेंचेर हो एलिगेशन जाल्ले की हे कंपनीनी घोटाळा केला म्हणून, अलॉंग विथ पॉलिटिशियन. जाल्यार ते कंपनीची मालकीण डेम्पो फॅमिलीची सून आयज बीजेपीची तिकेट घेऊन साऊथ गोवाची लोकसभाची उमेदवार. आता याच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की बीजेपीचो जो सरकार आसा, ह्या सरकाराक बीजेपी गोंयकारांचे पडलेले ना. तेंच्यांनी जे बारीक गोंयकार, बारीक समाजातले जे गोंयकार असले ते गोंयकार वयर सरता अशें तेंकां दिसले. तेंकां दिसले की पॉलिटिशियनाची डिपेंडेबिलिटी जी आसा, लोक जे पॉलिटिशियनाचेर डिपेंडंट आसले ते इंडिपेंडंट जावपाक लागले. बारीक मनशाकडे पयशे येवपाक लागले. बारीक मनीस, बारीक गोंयकार आपल्या भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवपाक लागलो. बारीक मनीस, बारीक गोंयकार पॉलिटिशियनाच्या दारार वचपाचे बंद केले. ह्या दिसा ह्या बीजेपीन थारायले की मायनिंग बंद करपाचे म्हणून आनी गोंयकारांक लाचार करपाचे म्हणून. आणि ह्या बीजेपी बहुजन समाजाचेर अशी कुराड मारली की तेंकां काबार करून उडयले. बहुजन समाजाक भिकारी करून उडयलो. मायनिंग बेल्टान अक्षरशः लायव्हलीहूड, लोकांचे कुटुंब, लोकांचे फॅमिलीज उद्ध्वस्त करून उडयले. आणि हे प्राउडली मनोहर पर्रीकर नॅशनल टीव्हीचेर वयता आनी सांगता की मायनिंग आपूण बंद केला म्हणून. आणि तुम्ही ज्यांची नावां घातलेले ते तिगूय जाणांक तुम्ही आज तुमच्या पार्ट्यान घेतलेले आनी तेंकां नाचयता, तेंकां मिनिस्ट्री दिल्या. तुम्ही इन्क्वायरी मागलेली. 25,000 कोटी तुमचो फिगर आसा. शाह कमिशनान 35,000 कोटीचो दिल्लो.
जाल्यार हे 25,000 कोटी धरया आमी, हे 25,000 कोटी कित्याक रिकवर जावना आनी जेंचेर तुमी एक्शन मागताले ते सगळे जाण बीजेपीच्या वॉशिंग मशिनाक वचोन परते बीजेपीन क्लीन कशे जाले, विश्वजीत राणे क्लीन कसो जालो, दिगंबर कामत कसो जालो आनी सुभाष शिरोडकर कसो क्लीन जालो, हे बीजेपीन उत्तर दिवपाक जाय. हेचो मिनिंग की बहुजन समाजाक, बारीक समाजाक काबार करपाक ह्या बीजेपीन हे षडयंत्र रचले, लोकांक पॉलिटिशियनाचेर डिपेंडंट केले, लोकांक लाचार केले, गुलाम केले आणि आपले राजकारण केले. आणि प्रत्येक वर्सा त्यांना फक्त स्वप्न दाखयता तो की आम्ही आयज मायनिंग चालू करतले, फुडल्या म्हयन्यान चालू जातली, 2 म्हयन्यान चालू जातली, 3 म्हयन्यान चालू जातली आणि मायनिंग चालू करिना. आयज जर पळयत जाल्यार जे कार्यकर्ते हांकां लागून तेन्ना झगडटाले ते वाईट जाले. ज्या लोकांनी वोटिंग केल्ले ते थंय उरले आणि ज्यांच्यानी स्कॅम केला म्हणून बीजेपी बोवाळ मारताली ते सगळेच बीजेपी ना. आज सुभाष शिरोडकराची मालमत्ता जप्त जावना, विश्वजीत राणेची मालमत्ता जप्त जावना, दिगंबर कामताची जावना. ते तिगूय जाण सुशागाद आसा, तिगूय जाण गव्हर्नमेंटाचो पगार खातात. जाल्यार आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांचो गुन्यांव कितें, बारीक समाजान कितें केल्लें, बारीक गोंयकारान कितें केल्लें, आमच्या गोंयकारांनी कितें पाप केल्लें की तांकां तुमी भिकेक लायले आनी तुमच्या मिनिस्टरांक भितर हाडले आनी मायनिंग बंद उडयली. जे केदे व्हडले तुमचे लॉंग टर्म हे स्ट्रॅटजी, लॉंग टर्म गोंयकारांक सोंपोवपाची तुमची स्ट्रॅटजी. ही बीजेपी तशीच काम करता. ते 5 वर्सांनी 2 वर्साचे 3 वर्साचे प्लॅनिंग करिना, ते 50 वर्साचे प्लॅनिंग करता. आणि हो प्लॅन तेंच्यांनी केल्लो तेन्ना 2011 तेंच्यांनी प्लॅन केल्लो एलॉंग विथ काँग्रेस. तेंकाय खबर आसले हेच भितर येवपाचे हा म्हणून, ते जाणारले आनी एव्हरीथिंग इज प्लॅन्ड. जर नासले जाल्यार दिगंबर कामत, विश्वजीत राणे, सुभाष शिरोडकर जेलीन आसपाचो आनी पर्रीकरांनी 1000 फावटी सांगले जेंच्यांनी मायनिंग स्कॅम केला ते भितर आसतले म्हणून. तालिगांवच्या मिटिंगेक तेणी आड्डन सांगलेले. कम्युनिटी हॉलान जेन्ना तो प्रोग्राम जाल्लो, मिटिंग जाल्ली तेन्ना तेणी सांगलेले मायनिंग स्कॅम केला ते भितर आसतले म्हणून. आयज कोणूच भितर ना. ते भितर आसा तितून बीजेपीन हा, जेलीन ना. ते भितर आसलेले आमी ते लोकांनी मिसअंडरस्टँड केले दिसता. भितर म्हणजे कितें, बीजेपीन भितर म्हणपाक तो सोदता आनी तेच भितर आहा. आयज लोकांनी विचार करपाची गरज आसा की ह्या बीजेपीन जेंच्यांनी लोकांक लास्ट 12 वर्सां रडयले, लोकांचे आयुष्य काबार केले, तीच बीजेपी, तोच एमपी जेने सायन मारून मायनिंग बंद उडयली, तोच तुमच्याकडे येतलो परत मतां मागतलो आनी सांगतलो कमळ फुलोवया म्हणून. आयज तुमचे कमळ बावल्ले हा, तुमचे फॅमिली बावल्ले हा, तुमचे धंदे, तुमचे जॉब सगळे बावल्ले हा, काय ना. घरान बायलांचे भांगार घरान ना, भांगार घाण दवरले, भांगार विकचे पडले, ट्रकांची हालत ही जाल्या, झाडां जाली ट्रकांचेर. आणि ही बीजेपी सांगता आम्ही मायनिंग चालू करतो. हांव लोकांकडे इतलेच मागता की हे आयज तुमकां विथ प्रूफ आम्ही दाखयला. बीजेपी स्वतः मायनिंग बंद केले आणि जे मायनिंग स्कॅमान इन्वॉल्व असले तांकां भितर घेतले, तुमकां भिकेक लायले. ह्या बीजेपीचे असले थर्ड क्लास राजकारण, हे थर्ड क्लास राजकारण म्हणटा कित्याक आयज गोंयकारांचे पोट मारून हे राजकारण करता ही बीजेपी. हे राजकारणाक तुम्ही बळी पडो नाका, यांच्या भाशणाचेर बळी पडो नाका. हांव मागता विरेशा कडेन की तेणी सांगचें की मायनिंगेन लोकांक फोंडान घातला ते घातलात, पूण बाकीच्याय कसले सेक्टरान आयज बारीक गोंयकाराक, सामान्य गोंयकाराक आयज हो बीजेपी कसो काबार करता आनी कसो लाचार करता. सगळे प्रेस माझ्या मोगाचो येवकार. आतां तुमकां सगळ्यांक मनोजान सगळे मायनिंगा बाबतींत जे मायनिंग स्कॅम जाल्ले आनी बीजेपी जसो आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हेणें म्हटलें की मायनिंग हे आपणाच बंद केला. आनी आतां जेन्ना आमी भोंवता म्हणल्यार इतली वर्सां जाली, 12 वर्सां जाली, 12 वर्साच्या नंतर पासून आजून पर्यंत मायनिंग स्टार्ट जायना. एवरी नाव एंड देन हो जो बीजेपी सरकार आसा, डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा, तो प्रत्येकदा सांगता की मायनिंग स्टार्ट जातली, मायनिंग स्टार्ट जातली. आतां इलेक्शनां कितलीशीं जावन गेली, जावं ते असेंब्ली इलेक्शन जाले, जावं ते लोकसभा इलेक्शन जाले, जावं ते झेडपी इलेक्शन जाली, जावं पंचायत इलेक्शनां जाली. प्रत्येक वेळा लोकांक आयज फक्त फोटींग आश्वासनां ह्या बीजेपीन दाखयल्ली आसा आनी फोटींग आश्वासनाचेर हे फुडें व्हरता.
आता जेन्ना हांव मायनींग बेल्टान भोंवलो आयज कितलेशे धारबांदोडा गेलो, केपें भागान गेलो, सांगे भागान गेलो, बिचोले भागान गेलो, जावं सत्तरी भागान गेलो, कितलेच कडेन आयज मायनींग डिपेंडंट आसा, आयज ते रडटा. तेंच्यो गाडयो बंद आसा, बसी बंद आसा, तेंचें ट्रान्सपोर्टेशन बंद आसा, तेंची जी शॉपां आसा ती बंद आसा, तेंची हॉटेलां आसा ती बंद आसा. प्रत्येक जाण कोण कामाक वयताले तेंकां आयज बेरोजगार जाल्ले आसा आनी आयज कामां पासून मेळना. ह्या बीजेपीन अशें करून उडयल्लें आसा, सगळ्यांक बेरोजगार केले म्हणजे कोणाक कामां पासून मेळना अशी परिस्थिती दवरिल्ली आसा. कित्याक ते त्या टायमार तेजेरूच डिपेंड जाल्ले आनी ती डिपेंडन्सी आयज खंय शेतकरी वर्गान हें जावपाक जाल्ली तेंय करपाक जाय. आनी बीजेपीचो आयज एकूच हेतू आसा की गोंयकाराक काबार करपाचो, गोंयकार हांगासलो सोंपोवपाचो, हो हेतू घेवन आयज बीजेपी वयता. हें क्लियर कट कळटा. कित्याक आमी जेन्ना गेले आनी खूब कडेन बसलो, नाक्याचेर आयज बसता कितलेशे जाण मायनींग डिपेंडंट, जावं ते ड्रायव्हर, जावं ते वर्कर, जावं ते धंदो चलयताले ते आयज ते नाक्यांचेर बसता, आयज बेकार आसा, जावं एक दिसाळ्याच्या कोंतार कामाक वयता. जावं थोडे जाण आनी एकटो जो मायनींग डिपेंडंट आसलो तेजेर 4 ट्रक आसले, आयज तेणें सगळे ट्रक विकले आनी तो आयज भाडें मारता. म्हणजे ही परिस्थिती आयज मायनींग बेल्टाच्या लोकांचेर येयल्ली आसा आनी हेका जबाबदार आसा तो म्हणजे हो बीजेपी सरकार. जशें मायनींग ह्या बीजेपी सरकारान सोंपयले तशें शेतकरी म्हणल्यार शेतकरी वर्ग जो आसा तोय आयज काबार गेल्लो आसा. आयज शेतांच्या बाबतींत तुमी पळयता आसतलो, येदी व्हडली शुगर केन फॅक्टरी आसली, येदी व्हडली शुगर केन फॅक्टरी ती ठप केल्ली आसा, बंद केल्ली आसा. आतां धारबांदोडा जावं फोंडा भाग, जावं आमचो सांगे भाग, ह्या भागाचे काणकोण भाग, ह्या भागाचे सगळे लोक कितलेशे शेतकरी वर्ग आसा तो ह्या फॅक्टरीचेर डिपेंड आसलो, उसाची शेती आसली. पण आयज हे जी फॅक्टरी बंद केल्ल्या कारणान आयज हे बेरोजगार जाले. आयज तेंकाय कामां मेळना, तेंकाय धंदो ना, तेंची जी शेतां आसली ती पडीक पडलेली आसा. सो हे बीजेपी सरकार म्हटल्यार फक्त मायनिंगूच न्हू, आयज शेतकरी वर्ग तोय सोंपयल्लो आसा. हे सायडीन गेले जाल्यार आमी पळयता ट्युरिजम. पयलू मायनींग सोंपयली, शेतां सोंपयली, शेतकरी वर्ग सोंपयलो. आयज तुमी पळयता आसतलो काजीचो दर जो आसा, आयज प्रत्येक कडेन आमी जेन्ना वयता काजीचो जो दर आसा तो 110 रुपयाच म्हणटा. आनी 110 रुपया म्हटल्यार म्हारगाय खंय वाडलेली आसा, म्हारगाय आयज तकलेच्या वयर गेल्ली आसा आनी रेटी अजून पर्यंत वाडयना. फक्त भाशणां दिता, सबसिडी एक वर्स जाले काजीचे हेजी सबसिडी अजून पर्यंत मेळना. बीजेपी सरकार फक्त फोटींग आसतना ही दीत आसा, भोपके मारीत आसा. पण लोकांक जे मेळपाक जाय, शेतकरी वर्ग आमचो शेतकार बाबडो तो तेजो जो बॅकबोन आसा आयज मोडून उडयल्लो आसा. तुम्ही पळयता आयज टुरिजम बेल्ट तुम्ही धरा पेडणेच्या पोतान ते काणकोण पर्यंत एंटायर टुरिजम बेल्ट आयज ठप पडलो आसा. जेन्ना टुरिजम म्हणटा आमी, आयज टॅक्सीकार भाव आमचे आसा ते टुरिजमाचेर डिपेंड आसले. आनी ह्या बीजेपीन सिस्टमॅटिकली ह्या टुरिजम पासून जावं ते टॅक्सीकार, जावं ती रेस्टॉरंट, जावं ती हॉटेल्स, जावं ते लोकल आमचे कोण थंय धंदो करताले, हे प्रत्येक जाण आयज सिस्टमॅटिकली टार्गेट करून सोंपयल्ले आसा. म्हटल्यार ताका आयज गोंयकार नाका, गोंयकार धंदो केल्लो नाका. आनी त्या वयल्यान मागीर म्हणटा की गोंयकार खंय येता फुडें धंदो करपाक. आनी सगळे जो धंदो आसलो आयज गोंयकारांक जमलो आनी हो आयज ह्या बीजेपीन सोंपयल्लो आसा. टुरिजमाच्या बाबतींत तुम्ही पळयला आसतले आयज एअरपोर्ट जो दाबोली एअरपोर्ट आसा तेजे ऑलरेडी फ्लायट्स ज्यो आसा त्यो हे सायडीन डायवर्ट केल्या. आनी सावथान तरी इतलो इफेक्ट जाल्लो आसा की सामकें म्हणल्यार जेन्ना आमी काणकोण भागान गेले तेन्ना बीच बेल्टाचे जे लोक आसा ते आयज एप्रिलाचे मिड ऑफ एप्रील जो आसा थंय टुरिस्ट म्हणटा ते ना. आनी फुडलो जो हे आसा म्हटल्यार आनी मे पर्यंत उरपाक जाल्ले तेय टुरिजम कांयच ना. सो आयज प्रत्येक गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की हे जो बीजेपी सरकार आसा, भाशणां व्हडली व्हडली दिता, व्हडली व्हडली तेंचे जे विजन म्हणटा ते व्हडले व्हडले सांगता, ते भाशणां खूब व्हडली आनी खूब सगळ्यांक भोपके मारपाची तांकां संवय जाल्ली आसा. सो प्रत्येक गोंयकारांनी आयज चिंतपाक जाय, जशें मनोजान सांगलें की मायनिंगान कसो आमचो बॅकबोन जो आसा तो गोंयकार, जो बहुजन समाजाचो गोंयकार आसलो हे आयज तेजेर डिपेंडंट आसले. तशेंच आमचे शेतकरी वर्ग जो आसा तोय बहुजन समाजाचे लोक तेय डिपेंडंट आसले. तशें टुरिजम सेक्टरूय सेम तसो आमचे बहुजन समाजाचे लोक डिपेंडंट आसले. आयज सगळ्यांक ल्हव करून सोंपयल्ले आसा. आनी हेजो जबाबदार आसा तो म्हणजे बीजेपी सरकार आसा. आनी बीजेपी सरकार ह्या 10 वर्सांनी लोकांक अशें काबार केलें, 12 वर्सां जालीं लोकांक अशें काबार केल्या, प्रत्येक कडेन लोक रडटा. आयज दुकां गळयता, भुरगे बेकार आसा, घर बेकार हे जाल्ले आसा. आनी आयज तुमी पळयता आसतले कामां पासून जी गव्हर्मेंट सेक्टर जॉब पासून आसा आयज भायल्यांक मेळटा. सो प्रत्येक परत आनी एकदां उलोव मारता सगळे मनोजान जर सांगलें, आयज गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की आमचो जो समज लायव्हलीहूड आमी जगतलो, लायव्हलीहूड आमचो सांबाळून दवरतलो जाल्यार चिंतून मत मारा. ह्या 7 तारखेक जेन्ना वोटींग येतली तेन्ना वोटींगेक तुमी भायर सरपाक जाय, व्हड प्रमाणान भायर सरपाक जाय. आनी आमचो लायव्हलीहूड आमी कशें राखूंक शकता
तुम्ही पळयता आसतले आतां रिसंटली तो मरिना प्रोजेक्टूय आयज हाडपाक सोदता हो बीजेपी सरकारूच तेंचो MP डायरेक्ट स्टेटमेंट करता श्रीपाद नायक जो नॉर्थ गोवानाचो कॅन्डिडेट आसा तो स्टेटमेंट करता की हांगा मरिना असलो प्रोजेक्ट येवपाक जाय म्हणून अजून पर्यंत एक दीस पासून हो श्रीपाद नायक थंय येवन भेट दिवंक ना की बाबा कित्याक मरिना कित्याक कसलो मरिना कितें तो म्हणटा फक्त हे दिवपाक जाय जॉब जनरेट आनी जॉब खंयचे जनरेट करतलो जेन्ना हांव डिबेटाक बसून बसलोलो तेन्ना ते सांगता की 250 जॉब जातले पण कसले जॉब कितें जातले काय सांगिना हांगा हजारांनी नुस्तेकार भाव आमचे आसा हे डिपेंडंट आसा हे काय ना म्हटल्यार प्रत्येक सेक्टर जावं तो मायनिंग सेक्टर जावं तो फिशरीज सेक्टर जावं तो टुरिझम सेक्टर जावं तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो प्रत्येक सेक्टर आसा तो बीजेपी सरकार सोंपोवपाक सोदता प्रत्येक गोंयकारांक परत एकदां उलो मारता की आयज तुमी फुडें सरपाची गरज आसा आनी आमकां लायव्हलीहूड जो आमचो गोंयकारांचो आसा हो राखपाक लागून तुमचो हातभार लागतलो नाल्यार हेच अशें बीजेपी जो आसा तो आमकां सगळ्यांक सोंपयतलो आनी आमकां काबार करतलो गोंयकार म्हणटा ते उरपाचे ना गोंयकारांक धंदो उरपाक ना आयज भुरग्यांक आयज भायर घालचें पडटा ही परिस्थिती करपाची ना आमकां फुडें सरपाक जाय आनी चिंतून मत मारपाक जाय देव बरें प्रेस कॉन्फरन्सचा प्रश्न आहे ना